वाचय म्हणून कितें ऑफिसान बसून ते खबरी सांगू नाका बेबे वाचय आनी हे वाचय आनी ते वाचय म्हणून ग्राउंडार कितें इन रियलिटी जाता ते पळय कंट्रोल करा ही बिल्डर माफिया बिल्डर लॉबी जे आयज सगळे गोयचे घट्टण निसंटण करपाक उठले न्हू कंट्रोल करा हेंका हेच जर खंयच्या आमदाराच्या बंगल्याक जर उजो लागलो नेवीनसून हेलिकॉप्टर येतले असले पावस करपाक इतले सगळे जावन सुद्दां मरे तुमच्या दोळ्यांनी एक दूख येना मरे कसले अरे काल थंय ते सोरोप मेले टोटायज मेले मुंगूस मेले सगळे जीव जंतू काबार जाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लेंट घालपाक सोदिना कोणाची एफआयआर केली रे आयज पारोडा काल उजो लागला मांद्रे ते दिसा उजो लागला जंगल ते तेवटेन खंय आनी उजो लागला काणकोण उजो लागला काजी जळटात सगळे रानां जळटात सगळी आणि एसीन बसून भाशणां दितात आतां 2 दीस पयलीं हांगा उजो लागलेलो आणि आयज परत कोणी तरी उजो घातलो हांव घातलो म्हणटा बेश्टो उजो लागूंक शकना कित्याक सांग हिरवेगार शेत हें सगळें आख्खें आनी पोनाक सगळें तेजें कराड आहा म्हणून तो उजो धरता कितें फर्स्ट ऑफ ऑल हांव ते फायर सर्विसीस जे आहात आमचे गोंयचे तांकां एप्रिशिएट करता की आयज तेंच्यांनी स्विफ्ट एक्शन घेवन कितें हे कंट्रोल केलें हेंच्यांनी विदीन 1 वरा भितून हे कंट्रोल केलें कितें नाल्यार आनी व्हडलें पेटपाचें सारकें सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार थोडे निर्दय कास्ताचे जे लोक आहात न्हू जेंकां जमीन म्हटल्यार सगळे म्हटल्यार जमीन म्हटल्यार तेंच्यांनी फक्त कन्स्ट्रक्शना खातीर यूज करपाची ठरयले थोडे राजकारणी आसात भितून जेंकां पर्यावरणाची दया माया ना आयज ते सगळे नश्ट करपाक उठले आयज पळोवंक वचत जाल्यार हे तालिगांवचे लंग्स उरलेली सांडलेली शेतां आहा न्हू ह्या शेतां खातीर मरे कितें मातशी थंडाय आसा टेम्परेचर 47.8 डिग्री जाल्लो आसा आनी हेजो परिणाम सगळो लोक भोगीत आसा कितें आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर जर आमी जंगलां जळयता शेतां जळयता रानां जळयता जाल्यार आमचे इतले दुर्दैवी मनीस आनीक आमकां जगान हें सोदून मेळचें ना आयज जंगलांतली जनावरां जी भायर सरतात न्हू ती तांकां भितून उजो पेटलेलो आहा आनी तांकां उदक ना म्हणून ती भायर सरतात आयज हे वॉटर बॉडीज आमी सगळे काबार करपाक उठले कितें सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार सगळे स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा सरकार ज्या जाग्यार काम करूंक जाय थंय काम करिना सरकार फक्त पेटला इव्हेंट मॅनेजमेंट करपाक खंयचे काजूचे फेस्त खंयचे पणसाचे फेस्त खंयचे आंब्याचे फेस्त हेतूनच ते बिजी आहात सारके आनी कोटी मोडून जेंकां जाय तांकां पयशे दिना आयज काल आतां आमच्या फॉरेस्ट मिनिस्टरान सांगलें बेबे वाचोवपाक जाय म्हणून आतां बेबे वाचोवंक आमी येयले हांगा आमी बेब्यांकूय वाचोवंक येयले कासवांकूय वाचोवंक येयले सोरपांकूय वाचोवंक येयले मुंगुसांकूय वाचोवंक येयले आनी बाकीचे जीव जंतू आहा न्हू तांकांय वाचोवंक येयले हे फायर सर्विसीस जे पर्सनल्स आहात न्हू तेंच्या बरोबर आमी येयले हांगासर कित्याक तूं विश्वजीत राणेन सांगला बेबे वाचय म्हणून कितें ऑफिसान बसून ते खबरी सांगू नाका बेबे वाचय आनी हे वाचय आनी ते वाचय म्हणून ग्राउंडार कितें इन रियलिटी जाता ते पळय कितें रे आयज पारोडा काल उजो लागला मांद्रे ते दिसा उजो लागला जंगल ते तेवटेन खंय आनी उजो लागला काणकोण उजो लागला काजी जळटात सगळे रानां जळटात सगळी आनी एसीन बसून भाशणां दितात प्रॅक्टिकल ग्राउंडाचेर कितें घडटा ते खबर आहा तुमकां तुमी सोपयलें मरे गोंय अक्षरशः घट्टण निसंटण आमी जो शब्द यूज करता न्हू थोड्यांक वायट दिसता घट्टण निसंटण हेका म्हणटात हे उजो बिजो बीन घालून आख्खें पर्यावरण नश्ट करता तेका कितें रे आयज भुरग्यांक तुमी शाळेन आपयले हे गरमेच्या हेतून कसले निर्दय कास्ताचेर रे सो आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेले आसा ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट विचार करा हांव कितें म्हणटा तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट ईच एंड एवरी मिनिस्ट्री टोटल फेलियर सारकी तुमची मरे त्या खुर्चेचेर बसपाची लायकीच ना आनी मेन म्हटल्यार तुमचो पांयगुण बरो न्हू 2000 मरे केन्नाच्यान तुमी येयले 16 मरे ते तेन्नाच्यान मरे जी वाट लागली न्हू ह्या गोंयची ती आयज मेरेन थांबना दिसा कितले लोक मरतात रे रेप मर्डर मॉलिस्टेशन हें कोणा खातीर जाता पांयगुण बरो न्हू अमाशेक जाल्लेले कशें दिसता म्हाका जाल्यार तुमी कितें रे हें उलोवचें पडटा कित्याक आनी इतले सगळे जावन सुद्दां मरे तुमच्या दोळ्यांनी एक दूख येना मरे कसले अरे काल थंय ते सोरोप मेले टोटायज मेले मुंगूस मेले सगळे जीव जंतू काबार जाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंप्लेंट घालपाक सोदिना कोणाची एफआयआर केली अननोन पर्सनाचेर एफआयआर करा मरे हां इतले निर्दय कास्ताचे रे म्हटल्यार मनीस तेच जर 40 मनीस मेले केदो बोवाळ जावपाचो आनी खंय भोगतले रे तुमी पापां खंय भोगतले तुमी ही पापां कंट्रोल करा ही बिल्डर माफिया लॉबी जे आयज सगळे गोंयचे घट्टण निसंटण करपाक उठले न्हू कंट्रोल करा हेंकां हे गोंय हातीन उरचें ना तुमच्या पांयां पडटा जेन्ना शेतांचेर बितांचेर जेन्ना राजकारणी पावता न्हू त्या टायमार चिंतपाचें की तुज्या स्टेटीची वाट लागलेली आहा म्हणून जेन्ना रानां नश्ट जाता त्या टायमार चिंतपाची तुज्या स्टेटीची वाट लागलेली आहा म्हणून आयज बायोडायवर्सिटी काबार जाली सगळी ते गळे रडे बीन भायर येयले जंगलांतसून बिबटे भायर येयले अरे ब्लॅक पॅन्थर मेलो ते फिमेल पोटान पेटे आसलेले पोटान त्याच्या ती मेली तुमकां तिका वाचोवपाक जावंक ना आनी सगळे जातकूच आतां खंय एनिमल हजबंड्री हॉस्पिटला वाडयतले आनी हे एम्ब्युलन्स हाडटले हे करतले कितें हेच जर खंयच्या आमदाराच्या बंगल्याक जर उजो लागलो नेवीनसून हेलिकॉप्टर येतले असले पावस करपाक पूण शेतान उजो लागला जनावरांक मरो न्ही कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयचे जे राजकारणी आहा हेंचो उद्देश सारको ना तेंच्यांनी खुर्चे वयल्यान देंवपाची गरज आसा.